तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार. खंय गेल्लो? खंय ना. कितें हाडलें? कांय ना. अशी कोंकणीतली भोवलौकीक म्हण. अशें आमच्या जिवितान घडचें न्हय म्हण कवयित्री विजयाबाई सरमळकार हांणी तूं चल रे फुडें हे कवितेंतल्यान आमकां शिटकायलां. कवयित्री विजयाबाई सरमळकार ही एक कोंकणीतली ज्येश्ठ कवयित्री. बायलांच्या काळजांतले नाजूक उमाळे उक्तावपी कविता त्यो बरयताल्यो. तांचो गोठला हो कविता झेलो उजवाडाक आयला. तांणी भुरग्यां खातीरूय लिखाण केलां. तांच्यो निसर्ग कविता आनी गितां खूब गाजल्यांत. जिवितान ध्येय साकार करतलो जाल्यार, आपणाली म्हत्वाकांक्षा पुराय करतलो जाल्यार धाडसान सगळ्या अडचणींक तोंड दीत कश्ट करूंक जाय म्हणपाची शिटकावणी कवयित्री हे कवितेंतल्यान दिता. चलात तर ही कविता सावकासायेन वाचून तिचो अर्थ समजून घेवया. गोंदळू नाका, गोंदळू नाका ध्येय तुजें लाख मोलाचें. तूं चल रे फुडें, तूं चल रे फुडें, मोड रे कडें नसत्या भयाचें फाल्स जगाचें. ध्येय गोंधळावप म्हळ्यार ध्येय घुस्पावप. भुरग्यांनो, आमी आमचें ध्येय केन्ना घुस्पायतात? हय, जेन्ना आमी बारीकसाणेन चतरायेन एकच ध्येय वेचून काडून ताकाच दसून वा चिटकून रावनासतना परत परत आमचे आवडी निवडीनुसार आमचें ध्येय बदलीत रावतात, तेन्ना आमी आमचें ध्येय घुस्पायतात वा गोंधळायतात. भुरग्यांनो, ध्येय गोंधळायल्यार वा ध्येय घुस्पायल्यार कितें जाता? हय, ध्येय हें लाख मोलाचें. खरें म्हळ्यार ताचें मोलूच आमच्यांनी करूंक जायना इतलें तें मोलादीक. पूण जर तें एकदां घुस्पलें जाल्यार आमी आमच्या जिवितान सांडटात वा कांयच करूंक पावनात. हें ध्येय पुराय करतना वाटेर जायत्यो आडखळी आडमेळी येतलीं म्हळ्यारच कडें येतलें. पूण भियेनासतना आत्मविस्वासान मुखार सरून ह्यो आडखळी वा ह्या आडमेळ्यांचें कडें मोडूंक जाय. हें कडें नसत्या भयाचें, फाल्स वा फटकिऱ्या जगाचें. फुडें फाटीं कठीण घाटी आसली जरी रात, पावशी वाऱ्यान कांट्यान खुंट्यान अडली जाल्यार वाट, शिटूकसाणेन पळयत फुडें पावल उडोवचें. तूं चल रे फुडें, तूं चल रे फुडें, मोड रे कडें नसत्या भयाचें. भुरग्यांनो, म्हाका सांगशात, रात येवप म्हळ्यार जिणेंत कितें जावप? हय, रात येवप म्हळ्यार आपणाच्या जिवितान दूख येवप, संकट येवप आनी असलीं संकटां मनशाच्या जिवितान येताच. अशा वेळार केन्ना केन्ना जिवीत कठीण लागता. कितें करचें कांयच कळना. आपल्या जिविताची वाट अडली, थांबली, सांडली अशें दिसता. पूण अशा वेळार आपणें शिटूकसाणेन चतरायेन पळयत पावल फुडें घालपाक जाय. भियेनासतना ह्या नसत्या भयाचें कडें आडमेळें जें आसा तें मोडपाक जाय. देखीक आपणाक शिकून कोण तरी व्हड जावपाचें आसता. पूण केन्ना केन्ना अकस्मात घरांतल्या जोडकाराचें काम वता. त्या वेळार सगळ्यांचेर आकांत येता. सगळें सांडलें अशें दिसूंक लागता. वाट अडली
अशें दिसूंक लागता. पूण ह्या वेळार शिटूकसाणेन पावल मारीत जाल्यार शिक्षणा खातीर सरकाराचें बिन कळंतराचें रीण मेळटा तें आमी कायद्यानुसार फावो त्या मनशांची मदत घेवन मेळोवंक शकता. शिटूकसाणेन आमचें पावल मुखार घालूंक शकतात. शिकून आमचें ध्येय पुराय करूंक शकतात आनी उपरांत हें रीण आमी सोंपेपणी फारीक करूंक शकतात. आडमेळ्यांचे वाग नाग मुखार मेळटले. कुच्छित्रांचे दोमळे विंचू घांस मारतले. हायस तुयस करचें सोडून पलतडी वचचें. तूं चल रे फुडें, तूं चल रे फुडें, मोड रे कडें नसत्या भयाचें. भुरग्यांनो, वाग नाग म्हणना फुडें भिरांतीन आमच्या आंगार कांटो उबो रावता. कित्याक वाग नाग ही भिरांतीची खुणां. म्हळ्यार तुजें सपन, तुजें ध्येय पुराय करूंक वतना जायते लोक घडये तुज्या घरांतले, तुजे शेजारी, तुजे इश्ट इश्टिणी तुज्या जिविताच्या सपनाचेर आडखळी घालतले, आडमेळी हाडटले. देखीक ते अशें म्हणूंक शकतात, आरे शिकून कितें करपाचें आसा? शिकलेले कितलेशेच बेकार आसात वा उण्या दर्ज्याचें काम करतात. शिक्षणा खातीर इतलो दुडू कित्याक मोडूंक जाय? ते परस अदीक बरें आतांच कसल्या तरी कामांक लागलेले. कुच्छित्रांचे दोमळे विंचू घांस मारतले म्हळ्यार वायट हेतून, कुसकेपणान, नसायेन कांय मनशां तुका तुज्या ध्येया कडसून फाटीं ओडटलीं. तुजे भितर निराशा भरतली. देखीक तुजेच सांगाती तुका सांगूंक शकतात, आरे हें ध्येय कित्याक वेचून काडलां? तुज्या सांगाता तुजो इश्ट वा तुजी इश्टीण कोण तरी आसा? तूं एकसुरो पडटलो, तूं एकसुरें पडटलें. आतांच सवलत आसा, फाटीं सर, तुजें ध्येय बदल. अशा वेळार तांचें आयकनासतना म्हळ्यार हायस तुयस करचें सोडून पलतडी वयचें, ध्येया कडेन वयचें, ह्या नसत्या भयाचें कडें आडमेळें मोडचें. आलतड तुका सोडटाना रे दर्या लागतलो. दोंगरा येदी ल्हारां येवन बांद घालतलीं. शांततायेन कुशीन सारीत पलतडी वचचें. तूं चल रे फुडें, तूं चल रे फुडें, मोड रे कडें नसत्या भयाचें. जेन्ना आमकां दर्या पलतडी वचचें आसता तेन्ना आमकां आलतड सोडचीच पडटा. म्हळ्यार सुरक्षीत सुवात वा कम्फर्ट झोन सोडचीच पडटा. अशें करतना दर्याच्या ल्हारांक तुका भियेनासतना फुडो करचो पडटा. अशें केल्यारूच तूं पलतडी पावता. तशेंच जेन्ना तूं एक ध्येय वा गोल वेचून काडटा तेन्ना तें ध्येय पुराय करपाक तुका सोंपें जिवीत वा आळशी जिवीत सोडून कश्टांचें जिवीत आपणावचें पडटा. न्हीद उणी करून, मोबायल कुशीक दवरून, टीव्ही कडेक उडोवन, इश्ट मित्रांच्या चकाटांचेर परो घालून आपलो मोलादीक वेळ अभ्यासाक दिवचो पडटा. अशें करतना अभ्यास वा शिकप सोडून हेर सगळ्यो गजाली रुचीक लागतात. पूण निमाणे मेरेन जो आपलें लक्ष ध्येयाचेर केंद्रीत करून शिकता ताकाच जैताचो उजवाड फावो जाता. ताकाच पलतड मेळटा. तोच हो ल्हारांचो भंय नश्ट करूंक शकता. उदरगतीक येवचें जाल्यार नेट सोडचो न्हय. कोणेंय कितेंय म्हणलें जाल्यार पर्वा करची न्हय.
तरच तुजें सपन खरें जातलें यशाचें. तूं चल रे फुडें, तूं चल रे फुडें, मोड रे कडें नसत्या भयाचें, फाल्स जगाचें. जिवितान उदरगत करतलो जाल्यार नेट केन्नाच सोडचो न्हय. केन्ना केन्ना काम करतना निराशा येता. देखीक परिक्षेन अपेक्षीत गुण मेळनात, वा आपणे केल्लो वावर आपल्या मार्गदर्शकाक आवडना आनी आदी. अशा वेळार एकच मतीन धरचें. दर एकल्याचो दृश्टीकोन वा पळोवपाची नदर वेगळी आसता. जें आपणाक आवडटा तेंच दुसऱ्याक आवडटलें अशें ना. देखून आपूण जें काम करता तें मना पासून उमेदीन उर्बेन करचें. कसल्याच फळाची म्हळ्यार कसलेच शाबासकेची अपेक्षा धरची न्हय. अशी अपेक्षा धरल्यार आनी तें ना मेळ्ळ्यार जिवितान निराशा भितर सरता. अशें करपाक खर मनाची साधना जाय पडटा. तशेंच कोणेय तुका निराशी करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार ताच्या उतरांची पर्वा करिनासतना तूं मुखार वचत रावलो जाल्यारूच तुजें सपन वा तुजें ध्येय यशस्वी जातलें. तुका यश मेळटलेंच. तूं चल रे फुडें, मोड रे कडें ह्या नसत्या भयाचें, फाल्स जगाचें. भुरग्यांनो, फावो त्या वेळार ही फावो ती म्हत्वाची कविता तुमकां शिकपाक आसा. ही कविता फक्त 10वी यत्तेकच न्हय, तर तुमच्या पुराय जिवितान देख दिणी आसा. तुमच्या यशाची चावी आसा. देखून ही कविता मन लावन तोंडपाठ करात आनी ही नवी उतरां तुमच्या कादेनार बरोवन शिकात. तुमचो फुडार परजळीत करात. देव बरें करूं.